आमी आतां डोंगरेर आयल्या आनी हो डोंगरे वयलो ब्रिज हो खरें म्हणजे गिन्नेस बूक ऑफ रिकॉर्डान वचपाक जाय. कारण असो एकमेव ब्रिज आसतलो जो ब्रिज सोंपता थंय फुडें कांय ना आनी फुडें कंप्लीट हे बॅरिकेड घालून बंद केल्लें आसा. ह्या ब्रिजाचेर आतां पर्यंत जवळ जवळ 18 ते 20 कोटी रुपया खर्च जाला आनी हो ब्रिज बांदपाक स्टार्ट केल्लो 10-15 वर्सां पयलीं. ह्या ब्रिजाचो उद्देश आशिल्लो ह्या ब्रिजाच्या पलतडी हांगा ही सगळीं शेतां आशिल्लीं आनी हांगा शेकड्यांनी लोक ही शेतां रोयताले आनी हे शेतकार चडशे दोंगरार रावताले. सो तांकां हे क्रॉस करून पलतडी वचपाक जाय आशिल्ली. तो एक पयलीं एक ल्हानसो ब्रिज आशिल्लो तो मोडलो म्हणून कोणाचे तरी सुपीक तकलेंतल्यान हो विचार आयलो की हांगा एक व्हडलो ब्रिज बांदचो. आनी जेन्ना हो ब्रिज बांदलो दुर्दैवान ही सगळीं शेतां पुरवलीं, बांद फुटले आनी सगळीं खाजनां उदकान बुडलीं खारे उदकान आनी शेत रोवपाचें बंद जालें. आनी तेन्ना हो ब्रिज बांदपाक सुरवात केलो. सो येदी ट्रेजडी हे आमचे सरकारी मशिनरी कशी काम करता तांकां दोळा मुखार दिश्टी पडटालें की एक्चुअली सगळीं खाजनां बुडल्या आनी तरी आसतना हें ब्रिजाचें काम सुरू जालें आनी ताचे कितलेशेच वर्सां हो ब्रिज अजांतरी उरलो आनी आतां ह्या वर्सा हो जो एक्सटेंशन जें केलां तें ह्या वर्सा तेंच्यांनी कंप्लीट केलां. सो आनी फुडें जर पळयत जाल्यार कंप्लीट दाट हे मँग्रुव्ज आसा. सो अशे तरेचो हो प्रोजेक्ट युनीक म्हणपाक जाता. हो जो ब्रिज जसो म्हणले तुका दिसता हो ब्रिज सदांच एका सायडीच्यान दुसरे सायडीक वचपाक वापरता. आतां हो ब्रिज शेतकाऱ्यांक लागून आमच्या डोंगरी गांवांतल्यान जे शेतकार आसात ते आपले शेत जे पलतडीन आसा ताका लागून बांदलेलो वचपाक त्या लोकांक. आनी पलतडीन म्हटल्यार मेनली हे करमळीचें खाजन, तातूंत मागीर ओफळा दोंगजो ही शेतां आसा व्हडली व्हडली आनी ती करमळी सुद्दां पसरल्यात. आनी जर तूं पळयत पयलीं हांगा जे ही वाट आशिल्ली ह्या लोकांक शेतान वचपाची ते तार आशिल्ली, तारीन म्हणजे व्हड्यान वचचें पडटालें. मागीर थंय एक ल्हान पांयपूल बांदलेलो तितूंतल्यान वयताले. तोवूय मागीर खारसाणीक लागून तो हे जालो पिड्ड्यार जालो. म्हणून मागीर एक 2006-07 केन्ना तरी अशी एक आयडिया आयली की ताचे पयलीं की हे हांगा पूल बांदुया. आनी त्या वेळार तेन्नाचो आमदार आशिल्लो बाब फ्रांसीस सिल्वेरा जो काँग्रेसीन आशिल्लो त्या वेळार आनी गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाजो वायस चेअरमन आशिल्लो. सो ताणें प्रपोजल घालतना नॉर्मली जे पूल वा बांद बांदतात हांगा म्हणजे एका शेताचे बी ते एक तर WRD नाजाल्यार हे करता एग्रीकल्चर आनी ते GSIDCंतल्यान हे प्रपोजल घातले. तांणी एक व्हडले अवास्तव असो ब्रिजाचो डिझायन तयार केलो जाका 8 कोटी खर्च जाता फक्त ब्रिज बांदपाक, म्हणजे जो मेन मदलो जो पार्ट आशिल्लो तो. आनी ताका एप्रोच रोडूय जर जोडले जाल्यार एक 17-18 कोटीचो खर्चाचो हो ब्रिज. पूण मजा कितें जाली की त्या वेळार जेन्ना तेणी हें काम सुरू केलें आनी बांदलें, एक 4-5 वर्सां लागलीं ताका 8 कोटी खर्च करून, फक्त मेन पूलूच उबो केलो मदलोच. आनी ताका दोंगरे वयल्यानूय येवपाक ताका हें दवरना एप्रोच रोड आनी प्लस शेतान देवपाकूय एप्रोच रोड करना. आतां जर तूं मागीर पळयत आनी तो खूब गाजलो त्या वेळार 2012च्या इलेक्शनां हो इशू खूब गाजलो. अर्दवट पूल, हँगींग पूल जालो आनी कितें करून मागीर सगळ्यांनी ती फकाणां जाली आनीक ताजेरूय ताजो परिणाम खूब जालो. ताका डिफीट जावपाक विष्णू वाघ जो तेन्ना निवडून आयलो त्या वेळार आनी फ्रांसीस सिल्वेराक ताजो खूब मार बसलो. परत मागीर जेन्ना फुडलें इलेक्शन जालें त्या वेळार जेन्ना परत फ्रांसीस सिल्वेरा आमदार म्हणून निवडून आयलो आनी मागीर हळूच तो BJPन गेलो, त्या वेळार परत ह्या पुलाचे बांदकामाक कंप्लीट करपाक लागून, कित्याक ताका एक दीस चलताले हे इनकम्प्लीट आसा सगळे लोक हांसता म्हणून कंप्लीट करुया म्हणून परत GSIDC कडेन हे प्रपोजल केला. आनी मागीर तांणी परत एक टेंडर केलें आनी ताचे एप्रोच रोडाचे टेंडर काडलें. म्हाका दिसता एक 5-6 कोटीक तेन्ना सँक्शन जालें आनी सुरू जालें 2018-19 कितें तरी हें काम. मागीर दोंगरेर साकून जो आसा एप्रोच रोड तो रेडी जालो, पयलीं तांणी तो स्टार्ट केलो. आतां दुसरी सायड ही आमी आतां हांगा उबे आसात ती शेताचे वटेची सायड, थंय त्या म्हणसर ह्या इतकी वर्सां हांगा असो प्रॉब्लेम जाला की हांगा वचपाक वाट ना.
तेवटेन हे जे व्हडले खाजन हे खूप व्हडले खाजन सिस्टम आसा, तितून 7-8 वेगळे वेगळे टेनंट असोसिएशन आसात, व्हडले व्हडले माणसो आसात आणि ही सगळी सिस्टम हांगा डॅमेज जाल्ली आसा, बांद कोसळ्ळ्या, माणसो नाच जाल्यात आणि शेतां कल्टिवेट करपाचे कितले वर्सांच जाले, 25-30 वर्सां जाले बंद आसा आणि ताका लागून मँग्रोव्ज जाल्या ह्या शेतांनी. सो आता हो पूल जर बांदलो आणि आता हांगा सुद्दां जेन्ना अप्रोच रोड आयलो हो सुद्दां पुलाचो पार्ट, तो जावन जो फुडलो देंवपाक खंय देंवतले हो इश्यू जालो आणि हांगा देंवपाक कांयच ना. आता जर तुम्ही पळयले चारूय वटेच्यान तिनूय वटेच्यान हांगा हे आसात, मँग्रोव्ज आसात, इपळी आसात आणि फाटल्यान धरवो. सो आता ह्या पुलाचे काम तेणी दुसरे सायडीचो जो अप्रोच आशिल्लो तो इतकोच एक 6-7-8 मिटराचे हांगा एक सोपोसो घातला, ताका ते कलदेसाक म्हणटा ते म्हणजे एक आडवण कशें घातला आणि बंद केला. म्हणजे तूं क्रॉस करून पूल हांगा आयलो म्हणटच त्या पुलांतल्यान तुका सकयल शेतान वा किद्यानूच ह्या खाजनान देंवपाक मेळना. हे सगळे तेणी अशें बंद केला आणि देंवल्यारूय तूं कितें करतलो काय ना, एक तर फक्त नुस्तें धरपाक वचपाक शकतलो सध्या आनी कांयच ना. सो हो अशी ही परिस्थिती 17-18 कोटी म्हाका दिसता मोडून म्हणजे कन्स्ट्रक्शनाचो कॉस्ट आणि त्याच बरोबर जे लँड एक्विजिशन हांगा जाला ताजेरूय आतां क्वेश्चन आसा, कित्याक त्या सायडीकूय तेणी जेन्ना सगळें काम सुरू केलें तेन्ना लँड एक्विजिशन फक्त तांणी एनओसी घेतलेले थोड्याच्यो, तांकां कांयच कंपेन्सेशन दिवना आयलें. कितलींशींच वर्सां खूब जाणटेले फार्मर बी वाडे कंपेन्सेशन मेळटले रावन ते सुद्दां एक्सपायर जाले. आतां ते कोणा कोणाक तांणी दिलां अशें आयकलां, पूण तें कंपेन्सेशन जर दिलां जाल्यार ती जागा जर एक्वायर केल्या तेजो कितें यूज केला? थंय सध्या आसा सगळे मँग्रोव्ज, तूं कांयच करूंक शकना वा रस्तोय मुखार व्हरूंक शकना, जाल्यार ते कंपेन्सेशन लँड एक्विजिशन कित्याक केला होवूय प्रश्न आसा. आणि तो म्हाका दिसता हे सगळ्याचेर हाय लेवल एक इन्क्वायरी जावपाक जाय, कित्याक हितून इतले म्हणजे एक तर हो अनाठायी खर्च, हो पूल कित्याक बांदला हे कोणाक खबर ना अजून, हेजो कांयच वापर ना. एक 17-18 जर कोटी आमी मोडटा आणि ताजेर जर तुका फुडें ताजो कांयच युटिलायझेशन जायना जाल्यार कित्याक गव्हर्मेंटाचो फंड असो वाट लावप. दुसरें, फुडें ह्या शेताची तुमी कितें करपाचें आसा तेवूय ना अजून कांयच. हांगा बांद बांदपाची कितले वर्सांची मागणी आसा, ते बांदसो सारको करपाची मागणी आसा, टेनंट असोसिएशनाचे जो कारबार चलता भोंगळ ताजेर कंट्रोल हाडपाची गरज आसा, मानशेकारांचेर कंट्रोल काडपाची गरज आसा. ते कांयच करनासतना फक्त असली कामां करप आणि शेतकाऱ्यांक त्रासान घातल्यात. शेतकाऱ्यां कडेन कांयच ना हांगा सध्या करपाक, ते सगळे बेकार आसात. हांगा मँग्रोव्ज जाल्यात, हांगा बाकीची जी वायल्ड लायफ जे आसा ते आसा, हांगा बर्ड लायफ आसा. म्हणजे एका वटेन एनवायरमेंटली आतां हांगा वेगळें स्वरूप प्राप्त जाला. एखादे वेळ बर्ड वॉचिंग सायट म्हणून यूज करपाक जाता, पूण तो तिजो युटिलायझेशन ना, तो तेजो हेतू ना ह्या खाजनाचो. ह्या खाजनांतल्यान आमकां जे अन्न मेळपाक जाय तें मेळना. मुख्य मुद्दो म्हणल्यार हो जो पूल आतां हांगा इतलो ते हेणी बांदून दवरला तेजो कांयच यूज ना. म्हाका 3-4 म्हयने जाले हो कंप्लीट जाला. ताका तूं जर लायट्स आनी हे पळय पॉवर सप्लाय बी शहरांतल्यो ज्यो लायटी आसा न्ही तश्यो हांगा उबे केल्ल्यो आसा, ते कोणाक लागून ते कांयच कळना. हांगा आतां एंटी सोशल एक्टिविटीज ज्यो उपद्रवी एक्टिविटी सुरू जावपाची शक्यताय आसा आणि थंय मागीर कितें गुन्यांव जायत, कितें क्रायम जायत जाल्यार ताका कोण जबाबदार हाजेरूय लक्ष दवरचें पडटलें. कित्याक हांगा पेट्रोलिंग करपूय इतलें इझी ना, हांगा कोण मुद्दम येवपाक शकना आणि कितें जालें जाल्यारूय कोणाकूच कांयच कळपाचें ना. आणि म्हाका दिसता असले खूब जागे लोक सोदतात असले अनैतीक अशे प्रकार जावपाक, आणि तातूंत आमी असले हे जाग्यांनी लोकांक सरकार फुकट बांदून दिता. सो ताका लागून हाजेर संपूर्ण विचार जावन म्हाका दिसता जे कोण हितून स्टेक होल्डर आसा ते जावं GSIDC वा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वा WRD डिपार्टमेंट वा बाकीची जे टेनंट असोसिएशन जी तांकां जर कांयच विश्वासान घेवना हांगा हें बांदना, तांकां सांगूं सुद्दां कितें तुमी करता म्हूण हांगा. सो ते सुद्दां अंधारान आसा आणि आतां फक्त तो बांदून दवरला आणि हरशीं तुमी सगळे प्रोजेक्ट उद्घाटन करता. तुमकां जर खरेंच जर तुमी दिसलेले की आमी एक कितें तरी बरो हांगा प्रोजेक्ट केला आणि एक सुंदर अशें लोकांक आतां फाटीं तुमी कृषी सेतू म्हणून आनी एक कुमारजुव्यां आनी सांतिस्तेव जोडपाक एक ल्हानसो पूल बांदलो, तो आमी नकळो तो खरेंच जाय आशिल्लो, पूण तो बांदलो तेजो गाजावाजो खूब जालो. जाल्यार हो जो पूल तुमी आतां इतके वर्स लायलो, कंप्लीट केलो, जाल्यार ताजेर कांय उद्घाटन ना, ताजी कांय एक हें ना, एक फावंडेशन म्हणजे हें घालून एक फंक्शन ना, कोण मिनिस्टर हांगा येना. मदीं एकदां रवी नायक एज अ एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांगा येवन गेला, तोवूय हो पूल पळोवन आबूज जालो. हांवें कितलेशेच जाणां हांगसर जबाबदार ऑफिशियलां हांगा हाडून दाखयला, इन्क्लुडींग बायोडायवर्सिटीचो मेंबर सेक्रेटरी, पळोवन ताकाय कळना हें कित्याक लागून, बिकॉज दे आर नॉट कन्सर्न विथ दीस ऑर दे आर नॉट पार्ट ऑफ दीस. पूण लोक येवन आमकां विचारता हे बाबा कितें, हे कित्याक लागून करप आतां अशें. जर तातूंत कितें प्लॅन आसा वा हो जर आतां आनी कित्याकूय ऑल्टरनेटीव यूज करपाक जर तुमकां जाय वा एक सर बर्ड वॉचिंग सायट करपाक जाय हांगा, एनवायरमेंटल आनी कितें करपाक जाता, वा पयलीं म्हणल्यार हांगा शेताचो जो प्रश्न आसा तो सोडोवपाक जाय
आणि शेतकार ताका लागून रावल्यात. शेतकारांक लागून हो पूल म्हणून सांगले, आयज पूल आसा पूण शेतकार ना. ही जी परिस्थिती जाल्या ताजेर गंभीरतायेन विचार करपाचो गरज आसा. आणि असो वास्प म्हणजे असं एक खर्च करप आणि गव्हर्मेंट एक रेव्हेन्यूची वाट लावप हे बंद करपा जाय. आमची ज्यो योजना असता त्यो कश्यो लॉप सायडेड असता आणि लोकांक सेंटरा धरनासतना असता. हाचे एक बरें एग्जांपल, कारण ह्या ब्रिजाचेर 18 कोटी रुपया मोडले, पूण जे शेतां खातीर हो ब्रिज बांदिल्लो, ती शेतां सेव करपा खातीर जे बांद रिपेर करपाक आशिल्ले त्या बांदाचेर मोडपा खातीर गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना, आनी म्हणून ही सगळीं शेतां बुडिल्लीं आसा. सो होच पयसो ह्या शेतां जे ब्रिजाचेर घातला, तो पयसो जर बांद रिपेर केल्ले आनी ही शेतां जर सगळीं सेव केल्लीं जाल्यार हे शेतकार आपलें काम करून आनी शेतां रोवन आपलें पोट भरतले आशिल्ले. सो इतलो कॉन्ट्राडिक्शन हातूंत भितर आसा की ज्या गोश्टी खातीर हो ब्रिज बांदलो ती पर्पजूच हांगा ना जाला. सो अशे तरेची कॉन्ट्राडिक्शन्स अशी आमच्या सरकारी प्रोजेक्टांनी आसा. आनी हे कोण तरी विचार करनासतना अविचार करून अशे तरेचे हे प्रोजेक्ट्स प्लॅन करता. कोणाच्या फायद्या खातीर ते खबर ना. सो शेतकार बावडे अजून पर्यंत हवालदीर आसा. ब्रिजाचो तांकां कसलोच फायदो ना. वयल्यान हांगा येवन वयल्यान वेगळे वेगळे तरेच्यो एंटी सोशल एक्टिविटीज जावपाक लागल्या हांगा, आनी हाजे फुडें आनीकय कितें प्रॉब्लेम जावपाची शक्यता आसा. सो हो ब्रिज म्हणजे दोंगरेकारां खातीर एक हेडेक जावपाचो सद्याक पाळी आयल्या.